आणि गाडी दवरतात आणि लोकांक तेंच्यानी गाडी रस्त्यार दवरची न्ही म्हणून, कित्याक इमर्जन्सी कितें जायत जाल्यार तांकां ब्लॉक जावपाक शकता आणि कितें जावपाक शकता ताका स्कूटर गाडी स्कूटर गाडी लोकांकडे रिक्वेस्ट करता आपली गाडी रस्त्याचेर पार्क करू नका. येथे वॅगनर येथे स्विफ्ट आमाय 6220 गाडी सायडीक पार्क कर. आम्ही आता बेनावली मारियावाला कडे आणि हांगा सध्या जे फायर आमचे ट्रॅफिक सेल जो आहा त्यांनी एक अवेअरनेस हे करतात, जे रस्त्यारच गाडी मदीं दवरून वतात. सो तेंच्यांनी थंय दवरची न्ही, जो इमर्जन्सी कितें जायत कोणाकय जाल्यार गाडी रस्तो बरो क्लीन आणि मेकळो मेळचो म्हणून. बरेचो यूज करप ना गाडी चलयता आसतना वा मोटरसायकल चलयता आसतना. मायनर भुरग्यांक गाडी दिवप ना. आवय बापाचें कर्तव्य आसा की मायनर भुरग्यांक गाडी कशें दिवप ना. फायन आसा 10,000. आज एक बापायन 25,000 फायन भरून ऑफिसान येयला. 25,000 फायन. आवय बापायक ज्या ओनराक ज्या भुरग्याक गाडी दिता मायनर भुरग्याक ताका 25,000 पर्यंत फायन आसा. आज माझ्या ऑफिसान घेवन रिसीट घेवन येयला तर त्यांनी कोर्टान 25,000 पेमेंट केला. 25,000 इज व्हेरी बिग अमाउंट. इट इज हार्ड अर्न मनी. प्लीज आवय बापायांकडे रिक्वेस्ट करता की मायनर भुरग्यांक गाडी दिवप ना. कायद्याचे पालन करात. गाडी सिस्टमॅटिक चलयात. सिग्नलाचो वापर करात. स्पीड लिमिटेचेर कंट्रोल दवरात. तर नो युनिक असो तुमचो एक हे आसा अवेअरनेस कितें म्हणून आसा तुमचे हे अवेअरनेस रिगार्डिंग ट्रॅफिक रूल्स सगळ्या लोकांनी फॉलो करपाचे. ओके. जे न्यू गायडलायन्स कितें येयलात आनी जे रस्त्याचेर लोकांची सेफ्टी खातीर लोकांनी सगळे कायद्याचे नियम करपाचे. ताका लागून हे अवेअरनेस हे आमचेर आमी चालू दवरला. कितें कितें आसता हेतून भितर कितें आसा मेनली अवेअरनेस टू द पब्लीक, टू द स्टुडंट्स, टू द टिचर्स आनी कोण जनरल पब्लीक कोणाक कितें हेल्प जाय कितें जाय ते सगळे आमी कवर करता हेतून भितर. इरिस्पेक्टीव ऑफ इशुईंग चॅलेंज टू द वायलेटर्स ते सगळे कवर करून आमी लोकांक जशें अवेअरनेस पॉसिबल आसा तितलें अवेअरनेस आमी करतात.